प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी जुआंव मारी वियानी ह्या भाग्योंताची परब समरुमतांव. क्युरे दे आज अशें ताका म्हणटाले, कित्याक आर्स ह्या व्हडल्या फिरगोजेन न्हय पूण ल्हान गांवांत तो वावुरतालो. आनी ताचो एकूच हेतू आसलो की हांवें क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दिवचो. जेन्ना पवित्र साक्रामेंता मुखार तो मागणें करूंक वेतालो, सदांच तो ही उतरां आपल्या मनांत दवरतालो आनी म्हणटालो, जेजू म्हाका पळयता आनी हांव जेजूक पळयतां. भाग्योंत मनीस देवाक पळयतात, भाग्योंत मनीस देवाक अणभवतात आनी भाग्योंत आनी भोव करून पवित्रपणान जियेतेले मनीस देवाची येवजण आपल्या जिवितान ती साकार करूंक खरें वावुरतात. आनी असलेच जेजूच्या काळजाचे गवडी जावंक दर एका पाद्रीक यादनिकाक, दर एका मोठवाशाक आनी दर एका लौकिकाक तोच देव आपयता. आज बाबा भयणीनो, आमी गवड्यांचो दीस समरुमतांव. एक आमकां बरो म्हत्वाचो दीस आमच्या दर एका क्रिस्ती जिवितान, कित्याक ज्या फिरगोजांनी आमचे गवडी वावुरतात त्या फिरगोजांनी आज किरीत भाशेन तांचे खातीर आमी मागणें करता, तांकां दिनवासता, तांचो उगडास करता आनी तांकां आमी किरीत भाशेन वचून आमी तांच्या ह्या बऱ्या वावरा खातीर तांचो सन्मान करता. जायत्या फिरगोजांनी गवडी एकटेच वावुरतात, जायत्या फिरगोजांनी आदारी तांकां पातकूर कशे आसतात, जायत्या फिरगोजांनी गवडीच नात, जायत्या फिरगोजांनी वर्साच्या वर्साक तांकां गवडी मेळनात. आनी हाचें कारण म्हणल्यार गवडी जावंक वो पाद्रीच्या मोठवाशी जिविताक आपुणें आसूंक जायतीं आमची बाबा भयणां वेंग मारूंक फाटीं सरतात. आनी हाका लागून ह्या उण्या आपोण्याक लागून जायते गवडी आमकां मेळनात. आयचे शुभ वर्तमानाचें पयलें वाचप, दोनी तर आमी जोडलें जाल्यार आमकां किरीत भाशेन देवाचो एक संदेश मेळटा, पवित्रपणान आमी जिवंक. एक गवडी देवाचो उलो की ताणें आपलें जिवीत आपल्या शेड्यां पासत दिवप आनी आपल्या शेड्यांक ओळखून ओदीक तांकां पवित्रपणाच्या मार्गार व्हरूंक ताचो हेतू जावंक आसूंक गरज. आज पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याचे आमी आयकता, देव आपले पुर्जेक भासायता, एक भासावणी करता, हांव एक नवो करार करतलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास दवरचो ना. आनी देव हेंच करता, कित्याक आपूण सर पदवेदार देव. तुमची पातकां आनीक उगडास करचो ना, तुमचे आटे बिटे पयसायतलो, तुमचेर येतले निसणटण हांव वाटायतलो आनी तुमकां म्हजी पोरजां कशी एक करार तुमचे सवे हांव स्थापून दवरतलो. तुमी म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. आनी बाबा भयणीनो, हेंच जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान विचार करता. लोक म्हाका कोण सोदता? Who do you think people call me as I am? Or who do you think people say that I am? आनी ताची शिस्त ताका जबाब दिवन म्हणटात, कोण कोण तुका स्नान दाता जुआंव म्हणटात, कोण कोण एलिजा, दुसरी तुका जेरेमियस म्हणटात, वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो म्हणटात. आनी जेजू आपल्या शिसांक विचारता, तुमी म्हाका कोण धरतात? तुमी म्हाका अणभवला, न्हयच 12 जाणांकूच न्हय, 70 जाणांक न्हय, पूण जी पोरजां जेजू बरोबर आसली तांकां सगल्यांक तो विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? अणभव भाव भयणीनो कोण दिवंक पावत गाय? जाणें जेजूक एक अणभवला, जाणें जेजूचे खाशेले जिवीत पळयलां, जाणें जेजूक लागशिल्ल्यान आपल्या जिवितान अणभव घेतला, तोच की ह्यो वस्तू सांगूंक शकता जेजू कोण तो. पूण त्या वेळार बाबा भयणीनो, पेद्रो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी बाबा भयणीनो, जेजू तोटाकता, कित्याक देवाची येवजण आसता की जेजू कोण तो त्या वेळार सगल्यांक उक्तेपणी सांगूंक.
आनी पेद्रूच्या तोंडांतल्यान देव हीं उतरां घालता आनी पेद्रू हीं उतरां म्हणल्या उपरांत जेजू ताका एक आश्वासन दिता, जेजू ताका एक जुट्टी दिता आनी जेजू ताका एक कार्य दिता. कसलें कार्य? जेजू म्हणटा तूं खोडप आनी ह्या खोडपार हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलों. कांय बरीं उतरां सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी हे खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों. बाबा भयणीनो, क्युरे दे आज आमी ताची जायती खबर आयकता. सांत जुआंव मारी वियानी शिकपान आमी म्हणटा व्हडलो जाणार न्हय आसलो, घडीक लातीन शिकूंक जाणार न्हय आसतलो, पूण आपली भासा उलोवंक तो एक फ्रांस देशाचो म्हणटकूच फ्रेंच उलोवंक तो हुशार आसलो. आपली मायभास तो जाणा आसलो, पूण शिकप लातीन भाशेन आसलें म्हणटकूच व्हड व्हड जाणवायेन तो नासलो, ताका ती लातीन भास येनासली. पूण आपलें काम बरे तरेन व्हडपणान तो करतालो, कित्याक जेजूक पयले सुवातेर आपल्या वावरान तो धरतालो. म्हणटच एक गवडी बाबा भयणीनो जेजूक पयलो पोरकोण करता, एक गवडी जेजूक आपले पोरजेक दिता. हेंच करूंक आज जेजू आमकां उलो मारता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो व्हडले व्हडले जुट्टी घेवंक बाबा भयणीनो ताका खुशी नासली. ताका एक ल्हानशा गांवांत आर्स म्हणटा त्या गांवांत पाठयलो आनी त्या गांवांत तो गेलो तेन्ना थंय लोक बाबा भयणीनो पोरजां देवाक ओळखो नासलेल्या भाशेन जियेतालीं. दर एक आपआपल्या संवसारांत आसलो मनीस, दर एकले आपआपल्या कुटुंबान बाबा भयणो सगळीं फिस्कोटून जियेतालीं. तांचे मदें युनिटी नासली, तांचे मदें एकवट नासलो आनी आपल्याक जाय ते भाशेन जोडी मोडी ती वावर करी खऱ्यो, पूण तांच्या फामिलीन दुस्पोट आसली. एका दिसाक कुमसाराक तो बसलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा तूं ह्या पवित्र सभेक, ह्या आर्साचे पवित्र सभेक पवित्रपणान जिवंक म्हाका आदार दी. आनी भाव भयणीनो आपलें मागणें पयलें ताणें केलें आनी उपरांत कुमसाराक बसलो तेन्ना पयलो एकूच मनीस ताचे सभेक कुमसार जावंक आयलो. आनी त्या दिसांतान बाबा भयणीनो लोकांची उरपूंच सवकास ताची शियोंक लागली. इतलें की बिस्प सुद्दां दुसऱ्या गांवचे, दुसऱ्या शारांतले ताचे सोशी कुमसाराक येताले. कित्याक जायत तें? कित्याक ह्या मनशान जेजूक आपल्या जिवितान अणभवलो. तुमी म्हाका कोण सोदतात? हो प्रश्न जेन्ना सिमावाक जेजून विचारलो, बेश्टो विचारूंक ना, कित्याक आदल्या काळान देवान आब्रामाक एक म्हाका खडो भेटला आनी हाचेर हांव म्हजो संवसार बांदतलो ही भासावणी केल्ली. ती बाबा भयणीनो देवाच्या पुतान जेजून ही पेद्रूक दिली. आनी आज जेजू ही भासावणी आपल्या गवड्याक आपले पोरचे सभे करूंक दर एकल्याक दिता. जेन्ना एक गवडी एका फिरगोचेन वेता, लोकांक तो वळखो ना बाबून. भोव थोड्यांक हांगा तूं एक दोग जाणांक वळखता जाय, पूण आपल्या शेडयांक वळखूंक दर दिसाक ताचो प्रयत्न, तांचो बरे तरेन परामोस करूंक, तांकां बरे तरेन शिस्तचार दिवंक, डिसिप्लीन. जायते फावटी आमी जे गवडी आमकां डिसिप्लीन दितात तांकां आमी बरें लेखिनात, तांकां आमी बरे करून पाचारनात. आमी म्हणटा तो खोर, आमी म्हणटा तो स्ट्रिक्ट, आमी म्हणटा तो आमकां जुपाटी दिता. बाबा जायत घडीक अस्कोत मनीस, अस्कोतायेन घडीक आमी जायते फावटी तापता, अस्कोतायेन घडीक पोरजेक आमी वाट दाखोवंक जायते फावटी चुकता, अस्कोतायेन घडीक आमीच जायते फावटी फालां मारता. हें घडीक आमच्या जिवितान घडटा जायत. म्हूण एक गवडी आपल्या पोरजीचें बरेपण सदांच आपल्या मनान दवरता, आपल्या जिवितान उत्तम आपली पोरसां जावची हो ताचो हेतू आसता. आनी जेजून हेंच आपल्या शिसांक पाडलें, वचात आनी म्हजी बरी खबर तुमी तांकां दियात.
जी कोण पवित्र स्नान घेवंक ना तांकां बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमी म्हणून तांकां तुमी पवित्र स्नान दियात. बाबा भयणीनो, केदें व्हडलें बाग आमकां की आमकां गवडी देवान फावो केल्यात. केदें व्हडलें आमकां कृपा, कित्याक दर दिसाक पवित्र मिसाची भेट भेटूंक गवडी आमकां दर दिसाक वावुरतात. ह्या गवड्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया पयले सुवातेर. दुसरे सुवातेर दर दिसाक गवडी आमकां ह्याच देवाक ह्या आल्तारार हाडून आमच्या काळजांनी येवंक जेजूक ते किरीत भाशेन आल्तारा मुखार हे मिसाची भेट भेटून आमकां जेजूक दितात. ह्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवास. तिसरे सुवातेर भाव भयणो, देवाची येवजण दर दिसाक करूंक, जावं ते PPC, जावं ते समुदायांनी, जावं ते ल्हान ल्हान आमचे पंगड आसात तातूंत, जावं ल्हान ल्हान आमच्यो वावर आमी करतात तातूंत ते वावुरतात. गवड्यांचो दीस आमी पाळटना क्युरे दे आजान आपल्या जिवितांत दर दिसाक पवित्र संस्काराची भोसवण ताणें आपल्या फिरगोशेन केली. आनी हे संस्काराचे भोसवणेन तो म्हणटालो, आय सी क्रायस्ट एंड क्रायस्ट सीज मी. हांव जेसूक पळयतां आनी जेसू म्हाका पळयता. आमी घडीक म्हणूंक शकता काय की जेसू आमकां दर दिसाक ह्या गवड्याच्या रुपान आमकां जेजू दिसता जायत. वा आमी ह्या गवड्याक तो पॉलिटिकल फिगर, तो एक्टिविस्ट, तो फुडारी दुसऱ्या वायट वस्तूंचो अशें आमी चिंता काय. ओ गवड्याक आमी खरेंच आमकां ओ गवडी आमच्या ह्या सोडवणेच्या इतिहासान आमकां अदीक आनी अदीक सोडवण दिवंक वावुरता. असल्या मनान ह्या गवड्या खातीर आमी दर दिसाक ताका तेंको दिवन ताचो फुडाकार आमच्या जिवितांत स्विकारता जायत. विचार आमकां भाव भयणीनो, आज ह्या गवड्याचो दीस आमी पाळटना क्युरे दे आजान आपल्या जिवितांत भाव भयणो जेजू दिवंक आपले पोरजेक तो वावुरलो तेन्ना पोरजेन हें स्विकारलें. पोरजेन आपल्या जिविताचे बदलप केलें. पोरजेन जेजूक आपणायलो. ते भाशेन भाव भयणो, आज गवडी दर एका फिरगोजेन तुमकां उलो मारतात. ह्या गवड्याचो ताळो आमी आयकुया. तांचो वावर निर्फोड जावंक आमी दिवचो न्हय. तांचो वावर अदीक फळादीक करूंक आमी दिसपोटी आमच्या जिवितांत प्रयत्न करुया. तांणी ज्यो कितें आज्ञा आमकां दितात त्यो जेजूची आज्ञा म्हूण समजून आमी पवित्रपणाच्या मार्गात चलुया. आनी अशें क्रिस्त आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक पोरजोडून दुसऱ्यांक अदीक जेजूचो उपकार आमी जावंक दर दिसाक वावरुया. तर आमी गवड्याचो दीस पाळटना आमकां पवित्र सभा क्युरे दे आज वागून सांत जुआंव मारी वियानी हाका नमुनो दिता आसतना ताची देख घेवन जेजूक उपकार आमी दुसऱ्यांक दिवंक दर दिसाक वावरूंक ह्या मिसान आनी दर दिसाक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.